लयरायचे म्हाका अनुभव खूबशे म्हाका मेळ्ळा, बरे बरे अनुभव. आणि जे गोव्यान आमचे किंवा गोव्या भायले जे आमचे भक्त आसात तांकां तुमकां कितें सांगूनशें दिसता? म्हणजे तुम्ही एक लयरायचे एक व्रत धरपाचे प्रत्येकान, तेजो काहीतरी अनुभव मेळटा. तुमकां फायदो कितें जालो? म्हाका फायदो खूब जाला, म्हाजी मनोकामना खुबशी पूर्ण जाली आनी थोडी आतां पपुरी आहा ती जातली. तुम्ही कितले दीस हे व्रत? 5 दीस आमी रावता, अमाशेन स्टार्ट. आणि हांगा कितले जाण? एक जवळ जवळ हांगा 50 जाण जाता जवळ. आणि सगळे सगळे उमेदीन रावतात आनी उमेदीन जात्रेक वयतात. वता आसतना तुमी बरोबरच वता? बरोबर वयतात वांगडा. कितें आसा? तेचे पयलीं आमचे जाणटे हांगासर रावताले, खूब पिळयो जाल्यो आसतल्यो आनी हय येयल्या उपरांत आमकां एक समाधान मेळटा. 4 दीस सगळ्याच्या संवसारांसून अशे पलीकडे सगळे आनी सगळे मजेन 4-5 दीस आमचे अशे वयतात देवाचे कृपेन आनी ताका लागून बरें दिसता. मी व्रत म्हणजे अशें घेतले, थोडे आमचे हे देवीचे व्रत अशे आंगवणीचे असतात, पूण मी उत्स्फूर्तपणान म्हाज्याच मनान येवन देवीक अशें म्हाज्या मनोमन सांगून म्हाजे सगळे इच्छीत पूर्ण जाले जाल्यार देवी तुजें व्रत करतलो अशें म्हणून घेतलेले. आनी तेन्नाच्यान खरी म्हाजी उन्नती जावन आज खरी म्हाका सुखा समाधानान आनी आनंदान आमी आसा, कुटुंब म्हाजें बरें आसा. परन आमी पयले दोन रावले, तेचे पयलीं हांगर चुट्टाचो माटो घालून बेश्टे रावता आनी अशें करपाक कशें आसली तेचेर आमी पयलीं न्हिदा. मागीर 2 वर्सां तेंच्यांनी मागीर ताडपत्री घातली आनी कितें घातलें. मागीर आमचो काका सरपंच जालो, तेच्या प्रयत्नान ह्यो झडपीचो एक आमकां माटो ह्यो तयार जालो तेच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या आमच्या धोंडाच्या हेतून वतीन. भावीक आतां आमचें कितें जाता, आमी आतां कितें लयराचे 5 दीस आतां व्रत करता, आमकां सगळ्यांक सुखान आनी असो आनंद असो सदीत प्रोत्साहन आसता सगळ्यांचें आनी कामाय आमची सगळीं बरी जातात. नवीन नवीन धोंड तयार जावची अशी तुमची इच्छा? अशी आमची इच्छा आसा, पूण ती प्रत्येकाची इच्छा आसूंक जाय बाबा. अरे कोणें आपूण थोडे मानयत आंगयतात भुरगो आपणाक जावनी आनी कितें जावनी म्हळ्यार लयराच्या पांया कडेन वचून आंगयतात. कितें भुरगे कोणें शी घात आनी कितें जाल्यार बाबा आपूण धोंड घालता म्हणटा येतात, पूण ह्या वर्सा अजून कोण येवंक ना. म्हाका आतां 5 वर्सां जालीं, आतां म्हाजें 6 वर्सां चालू आसा. आतां जे हांव कितें करूंक पावलां म्हाका तें दिसता तर हांव देवीच्या कृपान पावलां. म्हणजे कितें आतां एग्जामीचो रिजल्ट आसता तो फक्त जे जात्रेच्या दिसांनीच मेळटा आनी तो बरो मेळटा आमकां रिजल्ट सुद्दां. शिक्षण करून सुद्धा देवाची भक्ती करप असे क्वचित लोक मेळटात. तुका हेच्या बद्दल कितें सांगपाचें आसा? म्हाकाय म्हणटा आपल्या मनाची खोशी ती कशी सुद्दां केल्या ते देवी कडेन घेवन अशें करपाची अशी नासता. आपल्या मनांतल्यान सुद्दां आपण पांयां पडलो जाल्यार ते देवीक पावता.